उर्साच्या वाटेचे भक्तीपण आमच्या आत्मिक जिणेक खरेंच बोल दिता. तातूंत जडचे प्रेरण आमच्या वाटेक सकत दिता. सोम्यान कालवारी पर्यंत चलली वाट आमच्या पयणाक एक शेवट दिता. जिणी एक पयण खंयसर एका कोनशार सुरू जाल्ले ते आनी एक कोनशार आखेर जाता. आमी हर एकलो सदांच ह्या संवसारान पयण करचे. थोडे चलतात, थोडे धांवतात, थोडे ते वेगान सोंपयतात आनी थोडे सावकास. आमचे पयण कशें सोंपले गरजेचे न्ही. भागार आमच्या पयणार कितले विश्वासी उरलेले आमले गरज. आमी चलतांव या धांवतांव आमी पावचे एकच जाग्याक. आमी कितलेय साधन केल्ले तरी ताचे विणे आमी पोंताक पावूंक शकना. पयणावेली आमी जायत्या जाग्याक वेतेल्या, जायत्या जाग्यांनी रावतेल्या, पूण शाश्वत जागो मात्र एकच आसतलो. जायत्यांक भेटतेल्या, पूण जेजू मात्र आमकां शाश्वत जावन उरतलो. वाटेर जायती ते सामा आसल्यारी ती रसाण सांबाळली तर आमी पोंताक पावतेल्या. सोम्याची वाट आमी आतां नियळटाना ताची कृपा आमी आतां मागून घेवया. Cristo morto, cosoto adapso, visrom cornat saito, mit menas dolo, Cristo morto. देवाचो पूत मनशाकडो असो सोडवंदार आज मनशा मुखार अपराधी जावन उबो रावला. पिडाशिडा गुण केल्ल्या देवाच्या राज्याची घूट मनशाक कळीत करून बाचेवेची वाट दाखयलेल्या जिजूक आज मरणाचे फर्मान वाचलां. मरणाचे फर्मानाक वळख जाल्ल्या आमच्या सोम्यान शिकयलेले हेरांची झडती करिनाकात तवळ तुमची झडती जावची ना. हेरांक अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात तवळ तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. ही शिकवणूक देवांच्या मुखेल्यांनी आनी पिलातान आयकलेली तरी जिजूची झडती करूंक आनी तो अपराध म्हूण फैसल दिवंक तांकां कशें मोन जालें. पातक्यांक बोगसणें दिल्ल्या जिजूक ताचे तावन बरेंपण जोडलेल्या तोस्सू लोक आज कुर्साई ताका म्हणून बोबो मारून आसा. बरें करनस गेल्लो निरापराधी जिजू मरणाचें फर्मान आयकून मावून जाला. हे साबारपोटी हेर आमचेर अपराध म्हणटात. आमी निर्दोशी जाल्यारी चुकीदार म्हूण सांगतात. आमी कितें करता ताचे लागीं रागार जाता. त्या वेळार जिजूची देख आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. क्रिस्ता सारक्या स्पिरितान जियेल्यार क्रिस्ताच्या जैती बरी आमकांय जैत लाभतले. मागणे जिजू साबारपोटी हेरां तावन आमी आशेन नाटलेलेंच आमकां मेळटा तें स्विकार करूंक आमकां कश्ट मारतात. त्या वेळी आमकां काल्ती कर आनी कुटुंबांत आनी शेजारा कालतेपणान जिवंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूल तामची कर. सदैव माये मागता उपकार सेकांच्या काळजा कुसर मेल्ल्या जेजूचे गोगो सोम्या माता मोजी गोगो गोगो सोम्या माता मोजी गोगो काकूल मोजी दर्ये देवा Amen.
जावं जेजूच्या कांद्यावर कुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कुरीस अकमान असो नालिसाय असो आनी लज असो बुरत तरी जेजून तो मोगान स्वीकार केलो आनी त्या कुर्सार आपल्या जिवाचे बलिदान बेदून सोडवंदार जावन कालवा दोंगराची वाट समकलो शेकी त्या लजेच्या कुर्सार मरून तो बरस असो जैत असो अभिमान असो आनी गौरव असो गुर्त केलो जेजूचो करोसीस जावनचे म्हळ्यार जेजून केल्ले बरी कुरीस घेवन कुर्साचो अर्थ जियोवंक प्रयत्न करचे क्रिस्ताच्या कुर्साविने आमी ताचे करेसीस जावंक शकना कुर्साक आनी क्रिस्तांवपणाक तुटोंक नजो तसलो बांद आसा कित्याक कुरीस क्रिस्तांव जिवीत अर्थभरीत करता आज आमच्या समाजेंत कुरीस दिताले दाराल आसात त्या वरवीं निरपराधी दुबले आनी अस्कत मनीस कुर्साच्या वजना बंदा जिवान सरतात तसल्यांक कुरीस वावयल्लो जेजूस प्रेरण आनी आदार दिता देखून जिनिये कुरीस जर जाताना आनी ताच्या पंदा अडसताना जेजूचेर भरोसा मागणे मोगाला जेजू म्हज्या जिविताचे ल्हान मोठ कुरीस हांवें मोगान स्वीकार करूंक म्हाका तुजो आदार दी तशेंच हांवें म्हज्या उतरां आनी करण्यांनी कोणायकी कुरीस दिवन तांचे जिवीत हृदयाचे करीन अशें म्हजी मत उजवाडाय सुम्या काकुल तामची कर जेजू पहिल्या फावटी कुर्सा बंदा पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कालवारीच्या त्या लांब वाटेचे पयन पिलाताच्या आंगणांत हांव आतां आराम जाला लोकांचो व्हडयेक जमो जेजू फाटल्यान भोग घालीत वेता जेजू कुरीस वळून कालवारीची वाट संपतना कुर्साच्या वजना पंदा कश्टालो निष्ठूर शिपाई जेजूक ताची मेटां वेगळी वेगळी काडूंक बोळ करतात शेकीन त्या वजना बरोबर जेजू धरणीक शेपटालो मनीस जाल्लो देवाचो पूत पाताकी एक सोण्णू हे सर सांगतीन तो आमच्या पर्यंत जियेलो कुर्साची जडाई सांबाळूंक त्राण नासता तो धरणीर पडलो पूण तो उठलो आनी कुरीस घेवन परत कालवार दोंगरा कुशीन आमची सडवण करूंक फुडें गेलो धुळीत जावन रचलेलो मनीस देवाच्या कुशे विरोध वेता अशें पाताक आदारलो पयलो मनीस आपल्या पत्का वरवीं धुळीक पडलो ससनाची केस्त ताणें आपणायली ह्या केस्तीत जावन मनशाक उखलूंक जेजू आयलो पूण मनशाच्या पत्काच्या वजान दिल्ल्या त्या कुर्सा पंदा तो पडलो तुका आनी म्हाका पत्कांची नालिसाई दाखोवंक पत्का वरवीं आमी दूड जातलो म्हूण म्हाका शिकोवंक जेजू आतां पडला कालवारीच्या दोंगराच्या वाटेर पडलेलो जेजू हातांय पडटा केदाळा हांव पाताक आदारन
मुखार करता तवळ ताणेंच दिल्ले सर उपादेश हांव पाळिना तेल्ल्या वेळार मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक इन्कार केल्ल्या वेळार पेल्याच्या वस्तूची आशा केल्ल्या वेळार म्हज्या सांगात्यांक घरांतल्यांक गाळी शिराक निंदा दिल्ल्या वेळार म्हज्या जेजूक हांव धुळीक घालतां पोटणें जायतासो दारवांटो क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हाका सोम्यान कुसाविने जिवंक आपोवंक ना कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक उलो दिला तर नेर कुर्सा पंदा पडून कश्टोवच्या म्हज्या जेजू म्हज्या पातकां खातीर हांव सुरसुट्टां कुर्सांतय पातयेनी दवरून कश्टाच्या वाटेन मुखार चलोवंक म्हाका शिकय आमच्या जिणेंत निराशा सलवणी आनी आस्कातकाय भोगतना तूं आमकां घटाय दी आनी हे सर सोसून व्हरूंक आमकां दैवीक सकत दी सोम्या काकूळ तामची कर कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे जेसू सोम्या आता परतायटा शेणी बुदू एंडी निश्चय करतो बोगुस म्हाका जेसू तुजी खातर मागता काता मोजी आयच्यान सोडा चौथेस्ते सांग जेजू आपले दुखेस मायेक पळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता मोरी जेजूची माय जेजूच्या कश्टा मरणान लक्षिल्ल्यान सहभागी जाल्ली व्यक्ती सोडवणेच्या योजनाक तिजो सहकार संपूर्ण आनी विशेष ती सर्वेस्पराची साखर जाली आनी ताचे कुशे प्रमाणे जियोवंक फुडें सरली अशें जेजूच्या जनानातावन मरणा पर्यंत ती जेजू संगी एक जाली कुर्सा वाटेर ती जेजूक मेळोवंक आनी ताका बुजोवंक आयली जेजून तिचो मोग बगलो आनी त्या कुर्सा वाटेर आपल्या मोगाचो प्रत्युपकार जावन तिचेर ताणें आपली दिश्ट घाली जेजूच्या कुर्सा वाटेर जेजूक सांगात दिल्ली मरी आज कश्टोंच्या तिच्या भुरग्यां संगी आसा ती आमची कस जाणा देखून ती आमकां बुजयता आमकां आदार दिता आनी जेजूच्या कश्टान आमची कस मेळोवंक प्रेरण दिता आवय देवान मनशाक दिवचे वर्तें देणें आवय आमकां संवसाराचो उसवाट दाखयता मात्र न्ही देवाच्या मोगाचो अनुभव दिता देखून आमी आवय थंय उपकारी मन आनी दिनवासची काळीज रुता करूंक जाय मोरी आमची सर्गींची आवय तिची जिणी आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आदर्श आनी तिची मजत जिविताक कश्टान देवाचें योजन आसा म्हूण समजोवंक आदार जावं मागया मोगळा जेजू तुजे मायेन मोरयेन देवाची कुशीक काल्तिमान घाल्ले परी आमी देवाची कुशी करूंक आमकां उर्बेवंत कर तशेंच आमचे संवसारी आवय थंय उपकारी मोन दाखोवंक आनी तिच्या मोगान तुज्या बापाचो उतरा व्हरतो मोग नियाळूंक आदार दी सुम्या काकूळ तामची कर दे माये नामान तुका राणेली मोनी स्थळी म्हाका तुझी माना तुझोच माये मोगाळी शिकय आमकां मायेची सर्वांचेर व्हरून
25 हांव शिरण सो शिमाव जेजू कुरीस वोवोंक कुमक करता आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता सिमाव वाटेन वेसो घट मोठो व्यक्ती जेजूसो कुरीस वोवोंक शिपाय ताका बळ करतात शिमाव कुरीस वोवोंक म्हण आसल्यारी बेलज आत्मान चिंतून तो फाटी सरलो जावंक पुरो जाल्यार तो कुरीस वयता जेजूक थोडी सावकासाय लाभता देवाच्या पुताक कुमक करचें भाग सिमावंक लाभलें मनशा कुळाक सोडयल्लो कुरीस व्हांवचे भाग त्या दिसा सिमाव हे खंडीत नेना आसलो जाय शिरणसो सिमाव एक सादो मनीस तरी आज पर्यंत आमी तसो उगडास काडटा कित्या पासून कितें विशेष ताणें केलें सुदैवांच्या बियाक लागून जेजूच्या कुर्साक ताणें खान दिलो आपूण सोडवंदर असो कुरीस वयतना व्हड एक म्हत्वाची करणी करतलो म्हूण तो नेना आसलो ताका लज आनी अवमर्याद जाली आसतली सोम्याच्या कुर्साक हात दिवचो ताका लाभुल्लें वर्तें भाग मेळ्ळेंच ताका कळीत नातिल्लें जावंक पुरो पूण ती शिमावची करणी सोम्याक वर्ती सोम्यान ताका आशिर्वादांनी भरलो सिमाव ताची कुमकेक लागून आमचे मदें आमार जाला आमच्याय बऱ्या करण्याचो उगडास मुखल्या जनांगाक आमी सोडून वेतेल्या गी जेजूक सयत कश्टाच्या वेळार कुमकेची गरज पडली कित्याक तो मनीस जावन कश्टाता तर म्हाका आनी तुका हेरांची गरज पडची ना म्हाका कोणाची गरज ना हांव म्हज्या इतल्याकच जियोंक शकता अशें आमी चिंताव जाल्यार आमी वास्तवीक जिविताचेर नासतना सूख चिंतपाचेर आसाव कित्याक एक न्हय तर एक दीस आमकां पेल्यांची गरज पडटा आमकां हेरांक कुमो करचे जायते अवकाश आसात एक बरें उतार बुजवून गरजेवंताक कुमोक अशें केल्ले वरी आमी कळीत आसून वा ना आसून देवाकच कुमो करता आनी सोडवण्याच्या मिसावांत वाटेली जाता जर अवकाश होगडयला तर देवाकच कुमो करचे भाग होगडयल्ले बरें जायत आमकां बळ आसतना दणी आनी ग्रेस्तकाय आसतना हेरांक कुमो करूंक आमी फाटीं कित्याक जर देवान आमकां कांय उणें करूंक ना तर आमी कित्याक खरें उणें करी जाय मागणें जेजू सोम्या आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या गरजांनी पावोवंक शेजारा वाड्यान संपूर्ण सहकार दिवंक कृपा दी कुमक करूंक आनी कुमक स्विकार करूंक बरें मन आमकां दी सोम्या काकूट आमची कर कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें तुज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोड पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता जेजून सदांच पेल्याक दिवचे विशीं शिकयले तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणी तुमकां एक कोप शेळे उदक पिवंक दीत जाल्यार ताचे इनाम ताका केदीच सुखाशेना उतरां मार्काच्या वंजलांतली अध्याय 9 वाक्य 40 आनी 1 त्या वेळार जेजूक पळयल्ल्या वेरोनिकाचे काळीज बोगणांनी भरता
आणि ती बियाविणे वचोन जेजूचे मुखामोळ पुसता. अशे तिने त्या संदर्भार बऱ्यांतली बरी विंचवण केली. पेल्याची गरज पडिल्ली आसोनी समाजीक बियेवनू फाटीं सरलेले संदर्भ म्हज्या जिवितांत जायते आसात. म्हाका म्हजेच विशीं चड खंत, पेल्या विशीं खंत उणी जाल्या. सुम्या जेजू, कोणाकच भियेन आसता, कित्याकच फाटीं सरान आसता, गरजेवंतांक पावोवंक म्हाका शिकय. सुम्या काकूळ तामचीकर, Kuruni teya ulka Jesuraya Adi somsar Adi tasoadar Adi ankar Adi taso delbar. 7वें दिसा जेजू दुसरे फावटी खुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कालवारेची वाट चलोवन जेजूच्या कुडींतलें त्राण सुकून गेल्लें. मुखलें मेट काडून बोळ पवन आसतना खुर्साची जडाय सडिल्ले बरी जेजूक बगलें आनी खुर्सा समेत तो धरणीक पडलो. ह्याच परी आमचें तें घडटा. कश्टां वयर कश्ट येताना आमकां मुखली वाट दिसना, देठ सुकता, लखणी येता, दोळ्यांक काळोख येता आनी आमी पडटा आनी आमी म्हणटा सोम्या म्हाका बऱ्या वयर बरकोटी कित्याक वोवंक लायताय. ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जुवांव अध्याय 14 वाक्य 33. जेजू दुसरे फावटी पडलो तरी तो उठलो आनी फुडें चमकलो. जिवितांत हर एकल्यांनी धैर्यान मुखार वचोंक तो आदर्श जालो. सकट रितीचे खंत बेजाराय मदें आपलें जिविताचें पैण फुडें व्हरूंक आसा तें तो ताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमकां दाखयता. एकेच पडणें सयत फाटीं सरचें मनशा लक्षण. सडवणी आनी पडणें जैताचें मेट जावन आसा म्हण आमी समजूंक जाय. तिरासाणेन आनी धैर्यान मुखली वाट चमकोवंक जाय. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरतात दुखां, दूख आनी सूख रचलेलो तोच सांबाळटा सदां. सोम्या, हांव जिवितांत पडलेले वेळी उठून धैर्यान मुखार वचूंक म्हाका शिकय. सोम्या काकूळ तामचीकर, सोम्या काकूळ तामचीकरी, सदी माये मक्ताबकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजाम कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तुजो सिरसांवच्या कुशी वोता हे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो सिरसांवच्या कुशी वोता हे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो सिरसांवच्या कुशी वोता हे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. 8वें दिसा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेरुसलेमाच्या लोकांक आत्म्याची आनी कुडीची सावकासाय दिल्लो जेजू आज बारादीक कुरीस वावून वेता. हर एक पडण्या वेळी शिपायांनी मारचें तें दृश्य पळोवंक जायनासतना थंयसर जमलेल्यो स्त्रियो गळगळ्यान रडतात. पूण इतले कश्ट सोंसलो जेजू
रडा नाकात म्हजे पासत, रडा तुमचेच पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणून तांकां बुजयता आनी धैर्यान भरता. आसा एक जावन आपल्या दादल्याच्या हातांत कश्टोवच्या स्त्रियांक जेजू पळयता. साबार स्त्रियो कुपीत रडतात कित्याक तांच्या दादल्यांची निश्ठुराय आनी मार सोसून ती आसायक जाल्या. कितलेशा घरांनी आपल्या दादल्याच्या आमाल पिवणे वरवीं घरा भितर दोशी दिसपट्टे झगडे जावन दुकां देवोवच्या स्त्रियां खातीर जेजू तांची बिरमोत पावतात. आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कांगाल जाता आनी सर्वांची बिरमोतीची दिश्ट आमचेरच आसा जर म्हणलो अशीर मानवभाव आमचो आसतना म्हज्या कश्टाच्या की अदीक मापान संवसारार लोक वळवळटा म्हणलो विशाल मनोभाव म्हजे थंय रस देवा म्हूण मागया. सोम्या काकूत आमची कर. देव मागी मागता आपका तुमचे गायच्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे री बरवासो तू सोम्या भद्रासरो रक्षक तू ते दिवसो जिने सुसान जय दिवसो या बरवासो तू सोम्या बडदासो रक्षक तू ते दिवसो जिने सुसान जय दिवसो जेजू तिसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणीपाठ करता. येसू बियान जेजू क्रिस्ता. कालवा दोंगराच्या वाटेर एका मनजाती परी जेजू शिपाय व्हड मोडटात. व्हड मुणे जावन कुर्साच्या वजना पंदा शेवटाला जेजू एक सुरू जाला आनी ताच्या पक्षे थंयसर कोणूच ना. हांकारी मनीस आपली खुशी जारी करता. ह्या मदें सोडवणीच्या कामान मग्न जाल्लो जेजू धैर्यान उठून मुखार चमकता. नांगराक हात घेवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योगिने म्हणटा जेजू. नियाळ सबार पोटी आमचे कश्ट आनी सोडवणे वेळार आमी देवाक दुश्ट जाता. देवा कित्याक तुवें म्हाका अशें केलाय म्हणे सवाल विचारता. आमच्या सुखांत आनी दुखांत देव आमकां सांगत दिता म्हणलें दिसान देवाचेर बोट सांडटा. देवाचेर बोट सांडिल्ल्या मनशाक जिवितांत कसलोच भरवंसो उरना आनी त्या वेळार तो निराशी जाता आनी जीवगत वा अन्य देवाच्या श्रद्धे समकता. मोगाच्यानो आज आमी आमकांच सवाल करुया. पयशांच्या आनी अधिकाराच्या बळान कितल्या मनशांक तुमी सनोडी लाभयल्या. मागणे मोगाळा जेजू आमचे कश्ट सोसून व्हरून आमकां तुजी कृपा दी. कश्टा वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां निराशी जावंक आनी काळोखाची वाट धरूंक सोडी नाका. आमच्या सलोणेच्या वेळार आमच्या पेल्यातावन मोग आनी भरोसो मेळो कर. सोम्या काकोड आमची कर. श्री तुमचे गायच्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे री कोडा शेता आपणाक स्वीकार करून दी. कुरिसांतलो कांदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी. कुर्सांतय हांव पातळी दवरता. तिडे शिडे कश्टा दुखां हांव कुर्सा
पोटलून धरता उरसातय हांव पाजेणी दवरता पिरे शिळे कसा दुकान हांव उरसा पोटलून धरता. दबेस ते सांग जेजूचे अंग उस्तुरकान विणगो करतात. आम्ही तुका नमस्काराने प्रेमात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. मोगाळा सोम्या तुझे उस्तर तुझ्या आवयन तुका कितल्या मोगान विणून दिले. अजून मुनासर कितल्या जतनेन तुवें ते सांबाळले. तुझ्या आवयचे उपकार ते सोम्या. हाय त्या निष्ठूर शिपायांनी ते वोन काडले आणि कसलीच बोगडा नासतना ताचेर सोडती घाली. तुझे उतरां उगडासांत आसात. कोणी तुझ्या जगल्या खातीर तुजेर दावो मांडी जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. पळय सोम्या आज तुज्या म्हणलें आसलें एक वस्तूर वणकाण तुका ताणी विणगो केलो. तुज्या जिणेंत कणा जेवणाक नेस्ताक तुवें केन्नाय म्हत्व दिल्लें ना. तुज्या सिसाकी तुवें तें सांगल्लें. वाटेर एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावंक घेनाये. पांयांक वणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. सोम्या शिपायांनी तुजें आंग वस्तर आपडलें पूण तांचे थंय कितेंय बरेंपण घडलें ना. पूण साबार जण पिडेस्त तुज्या आंग वस्तराचे देगेकपणी हात लावंक सोड म्हणून उपकार मागताले. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टारले स्त्री साबार वयसाच्या हातान पडोन गुण जायनासता आसले. सगळे वखदाक करसून तकल्ले. तुज्या विशांत आयकल्ली ती लोकां सोम्यान मेळ्ळी आनी तुज्या आंग वस्तर आपुडलेंच गुण जाली. सोम्या तुजी केळकुळां कर. तुज्या पवित्र कुडीक गाया आनी रक्ता वरवीं चिडकोन रावुरलें तुजें आंग वस्तर तांणी वणकण विपरीत दुखोवन तुका विणगो केलो. मागणें सोम्या जेजू आमच्या सर गुटांच्या पाटका खातीर तुका आमी विणगो केलो. गर्भपात करून बाळकांचो जीव काडच्या आवय बापाय माध्यमां तशेंच वैद्यकीय क्षेत्रांनी वावुरच्या जणांनी तुका विणगो केलो. संवसारांत बरान चलच्या सर्व अनैतीक अनिश्कळ धंद्या खातीर तूं उक्तो पडलोय. निरपराधी मनशांचो मान विकरापाक घालतल्या खातीर तूं बुरश्या दोळ्यांक काण जालोय. निरपराधी जेजू बोगस आमकां पाटक्या बोगस वाट चुकलेल्या युवजनाक बोगस संवसारांतल्या चोर मनशांक बोगस आनीकय जल्म येवच्या मुखल्या जनांगाक सोम्या काकुळटा आमची कर. तुम्ही आता तुमची घरी तुम्ही माय मक्तब तुमचे काय काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे काकुळतीच्या बोगस मापा मोगाच्या बापूय म्हणून आडवळ नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकूळ मागता इतलोय म्हूण वाचयता सर्मोची पात आमकां टळटा आयच्यान ती सगळ जाणटा. हे जेजू हांव काकूळ मागता इतलोय म्हूण वाचयता सर्मोची पात आमकां टळटा आयच्यान ती सगळ जाणटा. 11 वर्सां जेजू कुर्सार केळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. एका दिसा आमकां सर्वांक मरोंक आसा तें खरें पूण आमकां कोणायकी वळवळोन मरोंक नाका. खुरपेसो शेलो पांगरून मरचें आमकां जाय. जेजू बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालता. कुर्साचे आनी नालिसायेचे मरणाक बली जाता. शिपायाने जेजूक ओडून व्हेलो आनी कुर्सार ताका मारलो. पूण जेजू कांयच आडखळ करिना. कुशेन आपलो हात पाय केळे तोपचे खातीर उसोवन दिता.
आमच्या बचावा खातीर बापाक आपल्या जिवाची बली भेटोवंक तयार जाता. निर्भय शिपाई जेजूक खुर्सार खेळयल्या उपरांत जेजू वळवळोन मरोन दी म्हूण कुरीस उबो करतात. आमचे पैकी थोडे पेल्याचे जिवी दुखीचे करतात. मुखल्यान गोडश्या उतरांनी उलोवन फाटल्यान दुरसातात, खोडी काडतात, घात करतात आनी कांटाळतात. तांचे जिवीत खुर्सा खेळयतात. बापा तुजी खोशी वयत जाल्यार ही कास म्हजे वयली निवार म्हूण आपल्या बापा लागीं जेजून मागलें. तरी ताणें मरणाक वेग मारली. ताका खुर्सार खेळयलो. खुर्सातावन तो सगळ्या लोकांक जिवीत दिवचो गुर्त जालो. खुर्सातावन जेजू आमकां सर्वांक देवाचो मोग शिकयता आनी आमी आमच्या खुर्साक खुशयेन वेग मारूंक शिकयता. हें जावन आसा क्रिस्ती जिवनाचें आपोवणें. सोम्या म्हज्या जिवितांतलो खुरीस मोगान घेवंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूळ तामची कर. Sonia kagoldamची करी सदी माय मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे रे. म्हजो आत्मा ओपसिता बापा तुज्या ती. म्हजो आत्मा ओपसिता तुजी लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसो. बारावे सुसान खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. शाश्वत लोकांनी धरणीक पडल्याचे रित्यो पोल दिवन शकना. आज ह्या उतराचो अर्थ आमकां समजता. जेजू देवाचो पूत कालवा दोंगरार दोगां अपराधा मदें 3 वरां खुर्सार वळवळ्ळो. निमाणे बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता म्हूण प्राण सोडता. खुर्सार उमकळून मेल्लो जेजू बापाच्या अपरमीत मोगाची आनी काकुळतीची साक्ष. खुर्साचें मरण बापाची खुशी जाल्ल्यान आनी जेजूचें मरण ताची मिसांवची सुंपणी. नियाळ मरण जिविताचो नास न्हय, बगार नव्या जिविताची सुरवात. जेजू मेलो आनी मरणाचे जायतेवन जावन जिवन जालो. देखून ताच्या खुर्सा वरवीं जिवनपण उदेलें आनी जिवनपणा वरवीं नवो युग प्रारंभ जालो. जेजू संगी आमी मरता तर ताच्या संगी नव्या जिवितांत उरता. मागणें मनशाच्या मोगा पसून खुर्सार मेल्ल्या जेजू आमी तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. संवसारी जिवितांत तुवें आमकां दिल्लें मिसांव बरेंपण संपोवन निमाण्या दिसा तुज्या सांगाता पुनर्जीवन जावन सरकार जावन तुका वगळसूंक आनी मोग करूंक ससनाच्या ससनाक आमकां फोव कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची करी सदी माय मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे रे. तुका परवी कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुरता. नामान कुर्सा जैते वोता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. नमन तुका ओवी कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुरता. नामान कुर्सा जैते मोता नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. तो जालो सोम्यांनी तोलो आता केलो
उसुंदेलो नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता नमन तुका जैते वंता नमन कुर्सा आमच्या तेरावेस एसांव जेजूची निर्जीव कूडकांड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. नियाळ ल्हान आसतना मोरयेन जेजूची कूड अशीच उस्क्यार घेतिल्ली. सुडसुडीत परजळसो बाळ तो जाल्लो, पूण आज तो निर्जीव आसा. ताच्या कुडीर रक्ताची कथा, ताचे दोळे दांपल्यात. माय म्हूण आपोवचो ताळो आज बंद जाला. तिचो पूत मरण पावला. मरयेन आपलो पूत वर्तो जातलो, बरें नांव हाडटलो, लांब जियेतलो म्हूण चिंतिल्लें जावयेर. पूण जालें कितें? तिच्या पुताक सोराचें मरण. तें 33 वर्सांच्या प्रायेर. तरणाट्या जेजूची थंड कूड तिच्या हातीन. तिका आनी कोणी आदार ना. सगळे बापाच्या कुशे खातीर, मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर मोरी आतां दुकान भरल्या. सिम्याव प्रवादीच्या उतरां प्रकार एक दुखाची तालवार तिचे कुशीन पाशार जाल्या. पुताच्या कश्टांनी ती वांटेली जाल्ली. आतां हे संकश्ट आटेविटे ती सोंसता. जेजूच्या कुडीन आतां जीव ना. मनशा सैमंतो मेला. गवाचो कण मातयेन पडोवन मेल्यार मात्र जीव दिता. जेजूच्या मरणान आमकां जीव मेळटा. मोरये तसली आपल्या भुरग्यांचेर वर्तो भरवस दवरून आशिल्लीं वडिलां आज साबारां आसात, पूण आज ती रडतात. तांची भुरगीं वायटाक बली जाल्यान वडिलांक मान दिना. थोड्यांची भुरगीं तरणाटपणान अवघडा वरवीं पिडे वरवीं देवादीन जाल्यान. मोरये मायेची बुजवण तांकां मेळो. मागणें मोरये आमचे माये, तुजे बरी सर्व कश्ट भरवशेच्या दिश्टीन स्विकार करूंक आमकां कृपा लाभय. आमच्या जिणेंतले कश्ट संकश्ट मोगान घेवंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळतांची सुम्या काकुळतांची करी सदी माई मागता उपकार तुमचे गाय म्हजे काळ सामून कुर्सार मेल्ल्या जेजूची री. मिळ्यामी सोमेस्त आपले मोरी आमकां पळयता. येवन रडया तिच्या सांगाता. जेजू मोकुर्सार उमकोळटा. नानगी तुमचे कडे दुखां. दुस्मान चेंदवा निंदा करता. साधता जेजू मोकुर्सार उमकोळटा. उतरा मोगाची येणे लेखोता. जेजू मोकुर्सार उमकोळटा. 14वें तेसांव जेजूची कूड सुगंध तेलान माखून सेपुलक्रांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. सर संगतीनी तुवें कितकोळ मनशा बरी जावन आशिल्लें. तुजी कूड मातयेक पायली. तुका जल्मूक एक गोरवांचो गोठो मेळ्ळो आनी तुजी कूड दवरूंक
जागो मेळ्ळो ना. अरिमतेच्या झुजेन तुजी कूड सुगंध तेलान माकल्ली, पूण तुजे लागशिल्ले सीस मुखार आयले नात. तुका वळखली सगळीं दुकान भरली. तूं परत जिवन जातस येतलोय म्हूण तांकां तुवें परत परत सांगलें, तरी ती विसरली आनी रडोंक लागली. तूं ताबो दोंगरार रुपांतर जाल्ले वेळी तुवें सांगलें, सीस गालियेंत सांगता मेळिल्ले तेन्नाय सांगलें. तशेंच जेरुसलेमाचे वाटेर परत परत तुवें सांगलें, लाजराच्या मरणा वेळी हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हूण सांगलें. कित्याक मागणें मोगळा जेजू, म्हाका तुवें फावो केल्ल्या मरणाक हांवें फावो ती तयारी करूंक म्हाका कृपा दी. जिणेन मेळ्ळ्या सर कश्ट आनी सूख तुज्या पाशमाक हांव मेळयतां. गोवाचो कण मातयेन पडोवन फळ दिवंक सकल्ले बरी हांवें तुजे बरी जावन तुज्या मेटांनी सरोन एक दीस तुज्या जिवानपणांत भाग घेवंक म्हाका फावो कर. सोमिया कापूत आमची कर. सोमिया कापूत आमची करी. सदैव माय मोगता उपकार करून सेकाय म्हज्या काळजांत कुसर मेल्ल्या जेजूचे रे. वोसो जेजू मोजो उपकार देवासो ताचे ए मुझे गाया मुझी आशा पूर्ण तारो का एक दिसा. हे मुझे गाया मुझी आशा पूर्ण तारो का एक दिसा. निमाणे मागणे मोगाळा बापा, तुझ्या पुताचे कश्ट आनी मरण आमी नियाळूंक या परगट कुर्सा वाटेचे मुखांत आमकां तुवें फावो केलाय देखून तुका आमी दिनवासता. जेजू तूं देवाचो पूत जाल्यारी तुजे वयर आमचे कश्ट सकट तुवें संतोषान सोंसले. तूं निरापराधी जाल्यारी दुस्मानांनी तुका बेश्टेच गुन्यांवकार केलो जाल्यारी आमचे खातीर सकडी तुवें उदार मनान स्विकार केले. या मोरिफात बापा, तुज्या पुता क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो फळ ताणें जोडून दिल्ली सडवण आमी भोगिशें कर आनी ससनीक जिविताक वेचे वाटेन निरांतरी समकोन आमकां धैर्य आनी बोळ दी. आमच्या कुटुंबा जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येता आसतना भियेनासतना तुजेर अखंड भरवोसो दवर. आमचे मिसाव तुज्या मोगा खातीर तुज्या नांवा खातीर जिवंक आमकां तुजो आदार दी. बापा, हें आमचें जिवीत तुजेंच एक रूप. आमकां ह्या मनशा कुळाक एक वर्तें देणें. हें देणें बऱ्या कडसून संवसारी पैनार कुर्साची वाट तूं आमकां दाखयताय. ह्या वाटेर जायते तेसांवां तूं आमकां फावो करताय. आमच्या कश्टांनी तूं आमचे लागीं उलयताय म्हणलें सत समजोन ह्या वाटेर आमकां मेळची कृपा भोगूंक तुवें दाखयिल्ल्या शेवटाक फावो जावचें भाग आमकां सर्वांक लाभय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पापसाई बजे हृदया खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिया कृपेन बरयली समेत तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव देवी फॉर यू चेंजेस महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक. कंदिल्ल्या मनाती बाप मेल्विन नरोना विकार तुमकां पयल्या स्वातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू, भोव अर्था बरे रितीन तुमी भोव उमेदीन ही कुर्सावाट मांडून हाडल्या. भोव संतोश जालो, कित्याक असलें भक्तीक कार्य आमी हेरांक सांगाता मेळोन आमी करता आसतना आमचे थंय आनी आमची भक्त आमची उर्बा चडटा आनी क्रिस्तान आमी आमकां हर एकल्या की दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमचे मिसांव करूंक आमकां आदार जाता. वसा तुमी सगळे संवसार आनी म्हजी सुवार्ता परगट करा म्हणून
जेजून दिल्लो उलो सो एक वांटो म्हणून आमी हेरां सांगता हेरां भावंडां सांगता आमी आमची करिज्माचो काळ जेजूच्या कश्टा मरणाचो दीस आमी आचरण करूंक थोड्या दिसांनी आमी फुडें सरता आसतना मनशे घेवन आपत्याक आमी मेळटलीं आसतना असली कुर्सा वाट आमकां आनीकी रितीन आध्यात्मीक सकस जोडूंक आमकां आदार जावन आसा भोव उक्त्या मैदानार वाटेर तशेंच आमच्या इतलांत आमी वेत आसतना भोव आकर्शीत बरें पांचवी धरती आमकां पळोवंक मेळ्ळी संतोश आनी उक्तें वारें आनी सांगत आस नितळ वारें आनी सांगत प्रकृतीचो अनुभव घेतलो आनी हांव अभिनंदन दिवंक फावो आयची कुर्सा वाट चलून वयल्या समेस्त भोव अर्थाभरीत रितीन बऱ्या रितीन तुमी कुर्सा वाट तयार केल्या पाटेंबो दिल्या विगार बाप तशेंच सांगाती याजाक बाप स्टॅनी फर्नांडीस तांकांय हांव अभिनंदन पटयता आसतना मुखले दीस आनी सांगत आस घेवन तापतो तुमकां देवा अनुभव आसो आनी सांगत आस आत्मीक सकस जगतलो जावन दी आनी बेसांवांनी भरलेलो जावन दी म्हण हांव मागतां आतां आमी म्हाका जमा भयणीनो तुमकां परत हांव अभिनंदन पडयतां भोव भक्तीपणान कांयच उलयनासतना भोव शिस्तेंत आनी मोगांत तुमचे ते सवा मुखार दवरून सुमयाचे कश्ट नियाळण ह्या कुर्सा वाटेन तुमी वांटिल्ली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणटा हालतात भुरग्यांक गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सद्यांक कुरीस वोवंक मोग केल्ल्यांक कुरीस काडूंक मोग केल्ल्यांक आनी हर एका संगतींत आदार दिल्ल्यांक एका चवथरान देव बरें करूं म्हणटा दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा इवनाकी देव बरें करूं म्हणटा समेस्तांक देव बरें करूं आतां निमाणे आशिर्वाद घेवंक आयते जाता आसतना आशिर्वाद जाल्या उपरांत हांगासर तणबीवानांनी समोसा आसात तुमी स्विकार करचे आनी ते सेवन ताचे प्लास्टीक ते आसा त्या बॉक्सान घालून शिस्तेन तुमी घरा वयचे तुमकां परत देव बरें करूं पूण नाटक पळोवंक बसूंक आसा कितें तुमी अशें तुमकां स्वागत सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी सर पुजा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो सोम्यादीन वासुयांतो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवें अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भगीन गुरुसाच्या गुरुवेन येवन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.